संपून गेल्ल्या फामिलीच्या ओतम्यान मीस भेटयता डॉरेस फेर्नांडीस, तेच भाशेन संपलेले सिस्टर एन एलिस हिच्या ओतम्यान मीस भेटयता आसुंता कॉन्वेंट सिस्टर्स हांचे खातीर हे भाशेन ह्या मिसांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकू तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोदविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून अंतरान चालून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत म्हागे सदां सांगपाक बरें सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुम्या काकलूत कोर. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्यो आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावून आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. मुंडेंच्या पुस्तका वेले वाचप. सरेस्पराच्या हातान राजाचें कालीज व्हांवत्या उदका सारकें. आपणाक जाय ते वाटेन तो तें वळटा. मनशाक आपणाचीच चाल नीत दिसत, तरी काळजाचो थाव घेता तो सर्वेस्पर. सुगुणी आनी नितीचें जिवीत योजना परस सरेस्पराक ओदीक मानता. निजेसाचे दोळे, गोरविश्ट कालीज, खोट्यांची दिवटी हे सगळें पातळ. मेहनत घेवन वावर करपाची येवजण सगल्यो कोलाबरीत. उठावल्यान वावुरतल्या सगलो वावर निर्फोड. फटकिरे जिबेन गिरेस्काय गुंजायता. मरणा फाटल्यान धांवतल्या उक्ते पळकेपण. खोट्या मनशाचो ओतमो वायट आशेता. तो पेल्यात दोयाल दोळ्यांनी पळयना. मस्कऱ्यो करपाची खास्त पडटा तेन्ना साद्या मनशाक जाणवाय मेळटा. जाणार मनीस शिकून घेता तेन्ना ताची जाणवाय वाडटा. जो प्रमाणीक तो खोट्याचें बोर चुत्रायेन पळयता आनी खोट्यांक तो निसणटणांक पावयता. जो दुबल्यांच्या उल्याक कान भेरे कोत्ता तो आपुणूय उलो कोत्तलो आनी ताचें कोण आयकचो ना. देवाचें उतर. जबाब. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सरेस्परा. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सरेस्परा. नितोर निर्मोल जिविताच्या सरेस्पराची सुमूट सांबाळटा ती खरेंच सुखेस्त. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी ओचऱ्यां मान बोलून नियाळटलो. जबाब. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सरेस्पर. विस्वाशीपणाची वाट हांवें वेंचून काडली. तुज्याच
निवाड्यांच्या आशेता मोशें काळीज तुजी सुमूर्त सांबाळून म्हाका शिकय सगल्या काळजान हांव ती पाळटलो जबाब तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सोरेस्परा तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर तांचेर आसा म्हजो संतोश तुजी सुमूर्त विस्वाशीपणान सांबाळटलो सदांकाळ निती काळी जबाब तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सोरेस्परा उद्गार सोरेस्पराक जय जय देवाचें उतर आयकता आनी पावता ती सगळीं सुभागी सोरेस्पराक जय सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावून सरली लोकांची खेट आसली देखून ताचे चडशें तांकां लागीं येवंक जायनासलें कोणें ताका अशें सांगलें तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यात आनी तुका पळोवंक सोदतात पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणणी क्रिस्ता भयणी बाबांनो दर मिसांत आमी एक इंतेसांव दिता एक घरा बरोबरे एक इंतेसांव दीत आनी आमी पाद्री तें घेवन मिसांत मागणें करता तेच भाशेन जो कोण ह्या मिसांत वांटो घेता ती त्या इंतेसांवा खातीर मागता तर एक इंतेसांव एका फामिलीन दिलेलें 10, 12 ओ 15 ओ मायज फामिली तेच इंतेसांवा खातीर मागतात म्हणजे म्हजे वो दुसरे फामिलीचे इंतेसांव घेवन हांव मिसांत भाग घेता जावं आमी दर एक फामील पूण जेन्ना आमी मागणी करता आमची मागणी एक जातात आनी जेन्ना आमची मागणी एक जातात दर एक फामील जी सेपराट जियेता जायत पूण आमी एक फामील जाता आनी कोणांत आमी एक फामील जाता जेजूंत हेंच आमकां आयचो सेवा दिवन कळीत करता जो कोण म्हज्या उतरा प्रमाणें जियेता तोच म्हजी आवय तीच म्हजी आवय तोच म्हजो भाव तीच म्हजी भयण म्हणजे जेजू सांगूंक सोदता की आमी ताची भाव भयण जावंक जाता आनी आमी ताची भाव भयण पूण जेन्ना जायते फावटी आमी पातकान घडटा जेजूक जाय त्या प्रमाणें चलोना तेन्ना कळ्ळें आमी ताची भाव भयण जावंक पावना तर आयच्या दिसा खेरीत भाशेन हेंच आमचें मागणें जावं बी जशे भाशेन स्तोत्रांत आमी म्हणलां तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा तर आयच्या दिसा हें आमचें मागणें जावं आमी मागुया जेजू कडेन तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा तुजेर आसा म्हजो संतोश तुजे समर्थी प्रमाणें म्हाका विस्वाशीपणान चलोवंक शिकय हेंच आमचें मागणें आयज जावं दी
सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता पृथ्वीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो शासनाच्या शासनान देवाक सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरोप आमी तुका भेटयता दाक पयलीं दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो शासनाच्या शासनान देवाक सोय म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात या तुमच्या आदाराच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याके पुलीस सुबेच्या दबाक सविस्कोर मानून घेऊ सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे पोरजेची देणी प्रसून जावन मानून घे ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां तातूंत घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान स्वत मानता तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सरस्परा थाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पराक पवित्र बापा सर पदवीदारांनी शासनाच्या देवाक सर्व कार्य आनी सर्ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गींचो सगलो दरबार तुजी दर मोहिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोगाराचो सरस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान तूं सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नामी येता ताका सोय तूं सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोंसूंक तुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका देवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसप समोर तुमची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेत ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कलराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारतलें हें म्हज्या उगडासाक करात सो तो बाबार्थाचो गुट गुरगुटुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मास्तमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता
सरस्परा की पृथ्वीचेर विस्तरलेले अशे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बाबा फिलीप नेरी फेराम आमचो गोमती बाबा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोवन पुनर्जिवंतपणाचो भरपासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजी इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तान तुजें पोज चलीत मुखामोड पडून आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आपात मारी देवाची माई सांगती भाग्यवंत धर्मदूतां भाग्यवंत सुसे आनी सोर कालिंका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोवनी तांचे संगता तुजी मोहीम गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार देवा करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंदराचे क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोर भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजपुरती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणान आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं तुजे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया कृष्णाची शांती देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूट कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूट कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिरेच्या जेवणाक आपोयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें विश्वविद्यालयाचे म्हाका भावना पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
समी म्हणटा हांव बरो भोंवली म्हज्या मेंढरांक हांव वळखता आनी म्हजी मेंढरां म्हाका वळखता. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोड दिताय. आमचे असोगतायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बोडान तूं आमकां दवरून उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी भोगीचो आनी दाखोयचो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पुजेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड